우디오니에 두 제수 संसार bulakkan bapan kalibihan patkyang jagopan putak tatakonan dole layat sargan novo surya molbat tumcha dolya mokar fakta survo dinan udion yetu jesu devon yetu 우디온 예ቱ 제수 devon yetu jesu hatta title geta makta title dita udion yetu jesu संसार bulong balkan bapak lalah sorgan patkyang jagopan budak dalakonan dole layat sorgan novo surya molbat tumcha dolya mukar fakta sorgon dinan तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस आवडत बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन आमच्या सोमये जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं तुमचे सगळे आसूं प्रितीच्यानो आयच्या मिसाचो विशय जाकार्यासा भाशेन दुबाव पयसावून देवाची येवजण मानून घेवया जेजूचो जल्म समारंभ तयार जाताना आयज पवित्र सभा आमकां एक नमुनो दिता भाग्यवान जाकार्यास जो सुरवातेक दुबावलो पूण उपरांत देवाची येवजण मानून घेतली ताचे भाशेन आमी आमचे दुबाव पयस करून देवाचे बरे खबरेक आमची काळजां उक्तीं करुया आमच्या जिवितांत कितें बरें तें देव जाणा देखून ताचेर पातयेवन जिवया ह्या मिसान देवाची येवजण स्विकारूंक आमकां बळ मागुया आनी मोगाळ बाबा भयणीनो फ्रांसीस शावेराच्या पांयाशी आमच्यो गरजो आमची मागणी घेवन आयज आमी हे रितीन वांटो घेता हें बलिदान मिसाचें जंयसर आमी जेजूच्या मासा रोगताचो समारंभ बापाक उबारता जे भेटेचो फ्रांसीस शावेरान खूब खूब मोग केलो आनी आपलें आख्खें जिवीत करचिलें देवा मोगा पासत आनी कसो आमच्या जिविताचेर आमी लक्ष मारतना देवा पासत आमी वावुरचे सुवातेर जायते फावटी दुसऱ्या विशीं दुबाव आमच्या मनांत रिगोवन आमी आमचेंच जिवीत कोडू केलां आनी आमी अशीं वायटांत पडल्यो आनी देवाच्या वावरांत आमी भागीदार जावंक विसरल्यो देखून असल्या सबार पातकांची दूख धरून देवा लागीं खालतिकायेन बोगसुनी मागी आनी दूख धरून म्हणया हांव पातकी सूर पुतवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्य हांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो भोव व्हड अपराध हे पासत बेगीन सदांच सांकवार मरे सगल्यांक देवदूतांनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता
सूर पुदविदार दिव आमची काकलूत करून आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. प्रार्थुया. आमच्यो गरजो आमची मागणी खालतिकायेन देवाच्या हातांत दवरया. फ्रांसीस शावेराचे मजतीन आमचे सगळे दिनवास, आमची मागणी, आमचे कोसदूक, आमच्या मनांत काळजांत कितें घुंवता तें बापाक ओपून दिवया. किरीत भाशेन ओलावलीची पवित्र सभे पासत विनंती करूया. हे सगळीं बाबा भयणां जमा जाल्यांत तांचेर दुनियांचो आशिर्वाद आसूया. सूर पुदविदार आनी सासणाच्या देवा, मनशा सैमान तुज्या उनूद पुताच्या जल्माचो दीस लागीं पावलो. उनूद आनी सूर शक्तिवंत जावन आंकवार मरेचे उदोरी तो उसुक्त मनीस जालो आनी आमचे मदीं जिवंक आयलो. ताजे वरवीं आमकां तुज्या किरकोळ चाकरांक तुजी काकलूत मेळू म्हूण मागता. आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता जो खरो देव पवित्र आत्मेचे एकपणान जियेता राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. मालकियस प्रवदेच्या पुस्तका वेले वाचप. सोरेस्पोर देव अशें म्हणटा, पळय म्हाका एक वाट तयार करूंक म्हजो निरोपी हांव पाठयतलो. ज्या सोमयाक तुमी सोदतात तो अवचीत देव मंदिरांत भितर सोदतलो आनी ज्या कोराराच्या दुताक तूं घेवंक आशेताय होय तो येतलो अशें दोलबारांचो सोरेस्पोर म्हणटा. ताच्या येण्याच्या दिसाक कोण विरोध करूंक शकता? तो दिसती पडटकच कोणाच्यान उबो रावंक जायत? तो जावन आसा शेटीचें आकटें आनी डोपटाचो खार. रुपें नितोळ आनी निर्मळ करतेल्या भाशेन तो आपल्या आसनार बसतलो. लेवीच्या पुतां धुवांक तो निर्मळ करतलो आनी ताका रुप्या आनी भांगारा वरी निर्वेळ करतलो. आनी तेन्ना ती परतीपणी सोरेस्पराक आपल्यो भेटवण्यो करतलीं. जशें मागा आदल्या काळार तशें तेन्ना जुदाची आनी जेरुसल्याची भेटवणी सोरेस्पराक मानतली. सोरेस्पराचो व्हड आनी भिरांकूळ दीस पावचे आदीं एलिसा प्रवाद्याक हांव पाठयतलो. हांव येवन देसाचेर म्हजो शिराप पडना जावंक तो आवय बापायची आनी भुरग्यांची काळजां मोगान
एकवट आयतलो. देवाचें उतर हें. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. तुमच्यो तोकल्यो उखलून दवरात, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. तुमच्यो तोकल्यो उखलून दवरात, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. तुज्यो वाटो म्हाका ओळखूंक दी सर्वेस्परा, तुजे मार्ग म्हाका दाखय. तुजे स्वताच्या मार्गा वेल्यान म्हाका चलून व्हर. तूं म्हजो देव, तूंच म्हजो तारोक. तुमच्यो तोकल्यो उखलून दवरात, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. सर्वेस्पोर बरो आनी एकाच उतराचो, वाट चुकलेल्यांक तो मार्गार हाडटा. कालत्यांक तो स्वताच्या मार्गार चलून व्हरता. दुर्बलांक आपली वाट दाखयता. तुमच्यो तोकल्यो उखलून दवरात, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. ताचो कोरार सांबाळूंक आनी ताच्यो आज्ञा पाळटल्यांक सर्वेस्पराच्यो वाटो सगल्योच मोगाच्यो आनी विस्वासपणाच्यो. आपली भोक्ती करतल्यांक सर्वेस्पोर आपलें कालीज उकोडटा. फकत तांकां आपल्या कोराराची तो ओळख दिता. तुमच्यो तोकल्यो उखलून दवरात, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. शुभ वर्तमानाक तुमचें काळजां तयार करुया. पोरजांचो राजा तूं आनी पवित्र सोबेचो बुनयादीचो फातोर. तुवेंच मनशाक मातयेचो केलोय, ताची सोडवण करूंक ये. Sarvesporak, 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 Zoy Zoy. Sarvesporak, 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 Zoy Zoy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. एलिझाबेथ पोरसूत जावचे दीस पावले आनी तिका एक भुरगो जालो. देवान तिचे थंय व्हड दया दाखयली म्हूण आयकून तिची शेजार समार्या आनी सोयरीं दायरीं तिका पोरबी दिवंक लागलीं. 8व्या दिसाक बाळकाची सुनोत करूंक आयली आनी ताचे बापायच्या नांवा पोरमोणे जाकार्यास म्हूण ताका नांव दवरूंक सोदतालीं. पूण ताचे आवयन उतर घालून म्हणलें, ना, ताका जुआंव म्हूण नांव दवरूंक जाय. आनी तांणी तिका सांगलें, तुज्या घरांत त्या नांवाचो कोणूच ना. तेन्ना ताका कोण नांव दवरचें काय म्हूण ताच्या बापायची खुशी सोदून काडूंक तांणी बापाय कडेन कुरबो करून विचारलें. आनी ताणें फोली मागून घेवन तिचेर बरयलें, ताचें नांव जुआंव. आनी सगळीं अजाप जालीं. त्याच वेळार ताचें तोंड उगडलें, ताची जीब सुटली आनी देवाची तुस्त करून तो उलोवंक लागलो. सगल्या शेजाऱ्यांक भिरांत लागली आनी जुदेयाच्या आख्ख्या दोंगरी मुखलान ह्यो खबरो गाजोवताल्यो. आनी आयकतल्यांनी त्यो आपल्या मनांत रिगून म्हणलें, हो भुरगो कसो उतरतलोसो तुमकां दिसता? आनी खऱ्यानूच देवाचो हात
ताचे सोवें आसलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाकाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबा भयणांनो, दुबाव आमचें जिवीत कोडू करता हाचो अणभव तुमकां जाय तो आसून आनी कसो दुबावाचेर आड झुजून आयचो सेवादोर आमकां उलो मारता तेन्ना देवाच्या उतराचेर आटापून आमी धाकटोसो नियाळ करता. एका कुटुंबांत एक मेड जायतीं वर्सां वावर करताली. त्या कुटुंबाचो सुपुल्लो भुरगो आपलो पूत कसो हे मेडान वाडयल्लो वो वाडलो, लग्न जालो, ताका भुरगीं बाळां जालीं आनी मेड तांगेर काम करीत आसली आनी ती जाणटी जाल्ली. एका दिसाक ह्या पुतान न्हावूंक वेचे आदीं आपली सरपळी आपल्या टेबलाचेर दवरली. न्हावूंक गेलो आनी न्हावून 5 मिनटांनी भायर सरून ये जाल्यार सरपळीच ना. CCTV कॅमेराचेर चॅक केलें, दार काडून मेड भितर सरल्या तें दाखयता, टेबलाचेर सरपळी ना. चॅक केलें सारूण मारून पोनाक, नाच. स्ट्रॉंग दुबाव. इतली तांच्या कुटुंबान ती वावर करून इतलें स्तिमोसांव जाल्लें, तोंडाचेर काळूक, तो मेडाशी उलयना, जाप करिना. बायलेन कितलो समजायलो, आरे आसो रे, तुका सांपडलोली म्हण तूं मेड दिसती पडलोलें CCTV कॅमेराचेर थंयसर फोकस करून. तूं कितें करपाचो? ना आपूण बोगशिपाचो. तूं चिंतलो मेड इतलो तेंप आमच्या घरांत काम करता, एक आवय कशी, तूंच तिका एक गिफ्ट दिवंक सोदतालो भांगाराचो. अकस्मात कितें जालां तुका? आनी मेडाकूय भोगतालें, बाब म्हाका जाप करिना, कितें जालां काय? दुबाव. घरांत कोण ना, तो न्हावूंक 5 मिनटांनी भायर सरना फुडें दार काडून मेड आयल्या तितलेंच दाखयता आनी सरपळी ना. मेडा भायर आनी तें कोणेंच काडूंक जायना म्हूण हाच्या काळजांत येदो व्हडलो दुबाव आनी जिवीत कोडू. जेस्ती बोसांव आसलें, मोग आसलो, नातीं आसलीं, समजिकाय आसली, सांगप आसलें, कांयच ना. कांय दीस फाटीं नातालांची तयारी, लोक आपलीं घरां साफ करतात म्हूण साफ करपाक आख्खें ती शोकेस ताजें काबड शिफ्ट करिना फुडें फाटल्यान एक नेल, त्या नेलाक एक मॅग्नेट ताच्या पुताची पडलेली जायन आनी ते मॅग्नेटीक ओडून गेल्ली ती सरपळी. ती काला पडूंक ना, ती खांचींतल्यान ते मॅग्नेटीन दवरली थंयसर, आडून उरली. आनीक आतां वो म्हणटा, कित्याक म्हूण हांव दुबावलो, कित्याक म्हूण हांव दुबावलो. मोगाळ बाबा भयणांनो, कोण चुकलो म्हज्या दोळ्या मुखार दिसती पडटा आनी हांव ताका बक्षितां. दुबाव म्हणटात तेन्ना म्हज्या मनांत उप्रासता तेन्ना त्या दुबावाक बोगसणे आसूंक जायना आनी हांवें शांतीन जिवंक जायना. कितलोय स्ट्रॉंग म्हजो दुबाव जावं, काशा दिसती पडटा त्या मनशाक जर तर हांव बोगसूंक तयार जाता, वन हू इज बीन कॉट, म्हज्या दुबावाक, दुबावांतल्यान उप्रासता ते उदृश्टाक कित्याक हांव बोगसूंक फाटीं उरतां. आयचें पयल्या वाचपान आमकां मेळटा, टू क्लियर द वे, सर्वेस्पोर धाडटा वाट नितळ करूंक. देखून वाट नितळ करूंक गरजेचे फातोर काडले, सारूण मारली म्हणटा तशें न्हय. देवाक आमच्या काळजान घेतलो जाल्यार आनी मेडाशी बरें संबंद सांबाळटलो जाल्यार वी हॅव टू क्लियर द वे ऑफ डावट. चोरून काडलेय जाल्यार देव बोगसूं,
असल्या नात्यान वी हॅव टू क्लियर द वे. नाजाल्यार तो दुबाव आमच्या जिवितान बरें संबंद तोडून फोडून उडयता आनी नाटक करता. देवाक तांक आसा आमची काळजां बदलूंक आनी आमकां तार्यार घालूंक. आमी चुकले जाल्यार देखून ह्या देवाक आमचें काळीज आमी उक्तें दवरूंक फावो. लुकाच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयता शेजार सामारी सोयरीं दायरीं आयलीं शाबासकी दिवंक एलिझाबेटीक. तांच्यानूय एक दुबाव मनांत उपरासून आडूं येतालो. हे जाणटे पिरायेर एलिझाबेटीक आनी भुरगो कितें केलां तर ताणी? हे जाणटे पिरायेर जेन्ना भुरगो जल्माक येवंक जायना तेन्ना खरेंच ताका भुरगो जल्मला वो कोणाचो घेतला? दुबाव येतालो. पूण लोक देवाक देनवासूंक भायर सरला आनी थंयसर एलिझाबेटीन उथोर घालून म्हणा जल्मला त्या भुरग्याचें नांव जुआंव. त्या भुरग्याचें नांव जुआंव. तुमचे कुडीन कोण तसल्या नांवाचो ना तरी आसतना ताचें नांव जुआंव कित्याक देव सांगता. मोगाळ बाबा भयणानू ह्या समाजान दुबाव उपरासता तेन्ना आनी देवाची येवजण साकार करूंक जाय तेन्ना कोणे तरी नेटान उतोर घालूंकूच जाय. एलिझाबेथ घालता ते भशेन ना ताचें नांव जुआंव. त्या गोरकाराची गोरकानीन म्हणले ते भशेन आरे आसूं रे तूंच तिका गिफ्ट दिवंक सोदतालो चल्ली जाल्यार आसूं तूं बोगसूंक तयार न्हय तूं बोगशितलोच आसूं ते आवय भशेन तुका वाडयला. दुबाव पयस कर. कोणे तरी स्ट्रॉंग उतर घालूंकूच जाय बरेपण घडटलें जाल्यार. जुआंवान तेंच उतर घातलां आनी जेन्ना लोक दुबावला जुआंवा विशीं आरे वच न्हय गाय पाटयल्लो. जुआन उतर घालून सांगला ना म्हजे फाटल्यान येता तो सरवंडार तो तुमकां आत्म्यान उज्यान स्नान दितलो. जुआन उतर घातलां. एलिजा प्रवाद्यान उतर घातलां. एलिझाबेटीन घातलां. त्या गोरकाराचे गोरकानीन घातलां. देखून मोगाळ बाबा भयणानू खंय तरी हें स्ट्रॉंग जे मनशाक बळवंत करता आनी सुरक्षीपणी जिवंक आदाराचें जाता तें उतर आमच्या तोंडांतल्यान भायर सरूंकूच जाय. आसूं भोगसूं ते दुबाव पयस कर. जुआंवूच म्हणल्यार गॉड इज मर्सिफूल. गॉड हॅज शोन फेवर टू अस. देव जर तर काकलूतवून ह्या दुबावाक लागून आमी कित्याक काळें तोंड करून भोंवपाचें? जुआंचें उतरूच म्हणल्यार गॉड इज मर्सिफूल. वाय कांट आय एक्ट एज अ मर्सिफूल बॉस इन माय ओन फॅमिली? म्हजे मिडा सवय दुबाव पयसायता थंयसर काकलूत दिसून येता. देखून आमी दुबावा विरीत जिवंक दुबावाचेर झुजूंक आनी एकाच देवाचे काकुतीचेर पातयेवंक आमकांच देव काकुतीन उबारी. उबी रावया. देव आमचे सगळे दुबाव पयसायता आनी काकुतीचें पावल मारूंक आमकां उल्लेख करता. देखून कांय आमची मागणी दुनियाच्या हातांत ल्हानविकायेन उबारी. आमचे धर्मीक फुडारी मालाकी प्रवाद्यान सांगलेले परी भांगारा आनी रुपया भाशेन नितोल जावंक आनी देवाची बरी खबर उर्बेन परगटूंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा
आनी निराशीपण अनुभवतल्या जाकार्यासा परी कुशालकाय आनी देवान आपली येवजण सोपून नायक पावयता ही खात्री मेळूंक बापा लागीं मागुया. भुरग्याचे देणे आशेतल्यांक एलिझाबेथीच्या जिविता वरवीं बुजवण आनी बरो आसो मेळूंक बाबा लागीं मागुया. हांगासर एकठांय जाल्ल्यांक संतोसाचे आनी दिनवासनेचे काळीज फावो जावंक आनी तांणी सदांच देवाचे खुशे परमणे चलूंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, आमच्या बाबा भयणांनी कांय मागणी तुज्या हातांत उबारल्यान आमच्या काळजा मनांत उप्रासता तो सगलो दुबाव पयसावून खोरी कुशालकायेन उडी मारूंक आमकां तुज्या बोळान भर. हांगा जमा जाल्ल्या सोमेस्तांचेर मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेतल्यांचेर ओलावलेचे पवित्र सभेचेर तुजी कृपा देवय. हे मागता तेच क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं. आमेन. परमेश्वरा म्हज्या बाबा भयणांनो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सोरपूत वेदांत देवा बापाक मानतात असली जावं म्हूण मागत. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनांनी मोहीम आमच्या न्यायके पवित्र सभेच्या दबाक सर्वेस्पर मानून घेवंक. देवा आमच्या बापा, ह्या बलिदानान तुजी भक्ती संपूर्णयेन आमी करूंक पावता. ताजे वरवीं तुजें भोगसणे आमकां संपूर्णयेक मेळूं आनी आमच्या सुरवंडराचो जुल्म शुद्ध निर्मळ काळजांनी आमी समोरूंक पावूं. हे आमी मागता आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजूचे नांवें. आमेन. सुर्वेस्पूर तुमची सोवे आसूं. आमची काळजां उबारया. आमी ती सर्वेस्पराताय बालता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वचुया. वयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सुरपुदवेदार सासनाचे देवा, सुरकाळी सुरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो फायद्याचो तो येतलो म्हूण सगळ्या प्रवाद्यांनी पुरगुटले. उतरा वडत्या मोगान आंकवार मरेन ताका समवलो. जुवान ताची वाट तयार केली, तो पावतोच ताची वळख दिली. आपल्या जल्माचे पुर्वीक संतोषान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केली. तो आमचे मदीं येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावतली. ताका मेळूं आमी सगळीं गितां गावन वाखाणणीची. देखून आतां देवदूतां बरोबर सुर्गींच्या सूर दोलबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन निरंतरी गायता.
उत्सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावे येता ताका सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय बापा कोरोस तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची चोर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रोगत आपलीच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वसून तो मुडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक म्हणे हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हणे तुमी समेस्त घेयात आनी खांतले पियेयात म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचे रोगोत पातकांचे बोगसोने मिलच्याक तुमचे बसत समेस्त मनशां बसत ते वारोवतली हे म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो गुड पोरगोट सोम्या जेजू आमी होंडो खाता आनी एकाशींतले पियेता तितले पावटी तूं वैभवान येसून आमी तुजे मरण पोरगोटा बापा जेजूच्या मरणाचो पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता वो जिविताचो उडो सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका देन वाचता आनी जेजूची कूड आनीक रोगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा फिलिप नेरी आनी सिमा आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मुगांत वाडय पुनर्जीवनपणांचो बरोसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणींची काकूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टगतींत मेलेल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुकंबळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आमकां मारये देवाचे माये सांगाती तिचो पती भाग्यवान जुजे भाग्यवान धर्मृता संत फ्रांसीस शावेर आनी सर्व काळी तुका मानवले त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणांच्या सुखाक आमकां वांटो दी त्यांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सुरपुदवेदार बापा सुरवंदून आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन आमचे दुबाव पयसायता तो जेजू जाणें जाकार्यासाचो दुबाव पयसायला तोमासाचो दुबाव पयसायला त्या घरांतल्या वडिलाचो देखून सगळे दुबाव पयसावून आनीक देवाशी आमी लोटून येवंक कुशाल जिवंक जेजूचें खालतें मागणें बापाच्या हातांत तूं बरी आमचे बापा सर्गींचे तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरायस आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां तान्नीन पडूंक दिवं नाका म्हूण वायटांतली आमकां निवार
सर्वेस्परा सुरवायतांतली आमकां निवार दय करून जिवितान सवस्काय आमखाली सुरगींच्या सुखाम आमच्या सुरवुंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटूय आनी सोर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदव्यांनी महिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरम दुतांक म्हणी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे कुशी प्रमाणे तिका शांती दी तूच तिका एकवटान सांबाळ सोजी येता राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमची सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दी. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटेले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटेले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी. वो आमचो सुमी सगळे आमचे दुबाय पयसायता तो काकलुतीक आमकां उलो मारता तो आनी कुशाल आमी जिवचे म्हूण आमकां पाठयता तो. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती सगळी सुभागी. देवाचे भितर म्हाका फावना पूण तुज्या एकूच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. भयणी भावानो कातोलीक धर्मान जाणी बावतिस्माचो संस्कार घेतला फक्त ताणीच कोमयाव घेवंक येवचे आनी दोनूय बाजूनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कोमयाव घेवचो. While we greatly appreciate the presence of members of other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. काथलिक धर्मामध्ये जाणी बाप्तिस्म संस्कार घेतलेला आहे त्यानेच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए. Jesu, yo tuyo, Baba boyni, betong kyo, mogal Jesu, yo tuyo, Baba boyni, betong kyo, kazantam cha. Jesuyo, kazantam charabukyo, yo, Jesuyo, yo, Jesuyo, yo, Jesuyo, kazantam charabukyo, Godai tuji, di tudi, buzwonam ka, har tuji. Godai tuji, di tudi, buzwonam ka, har tuji. भयणी भावानो खरी शांती आनी खरो संतोष आमचो स्वामी जेजू क्रिस्तूच आमकां फावो करता. ह्या वेळार जिव्या जेजूक आमी शेवला जोण एकल्याक तो आमकां कुरपेन भरता.
थोडो वेळ आमचे दोळे दाबुया आनी सगलीं जी बरेपणां आमी ताचे कडल्यान अणभवल्या ह्या बरेपणा खातीर ताका आमी आर्गां दिवया. सगलीं आमी उबी रावया. प्रार्थया. प्रितीच्या बापा, सर्गींच्या जेवणान आमी दादोशी जाल्या. आतां कोणायदाद आमचीं काळजां तुजे शांतीन भर आनी तुजो बू मोगाचो पूत येतलो तेन्ना पेटलेल्यो दिवट्यो घेवन ताका मेळूंक वचूंक आमकां तयार कर. हें आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवें. आमेन. सगलीं बसुया. भयणी भावांनो, आयज मिसाची भेट समोर उमल्या फादर झेवियर एसिबेरो ताका तशेंच आमच्या ओलावलीच्या फिरगोजकारांक आमचे दिनवास. आयज आमचे बरोबर ह्या बलिदानान वांटो घेतल्या हेर आमच्या यादनीक भावांकूय आमचे दिनवास. आमकां गायन करूंक आयज आदार दितल्या आमच्या गायन पंगडाकूय आमचे केरीत दिनवास. ह्या दिसांनी मिसांचो वेळ हे पोरी सकाळी 6, 7:15, 8:30, 9:45 आनी 11 वाजता आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15. 6:15चे मीस इंग्लीश भाशेन जातले. आयज 11 वरांचेर मीस जे आसतलें ताचेर भोवमानेस मेल्कम सिक्वेरा अमरावती डायसिसीचो बीस मुखेल येजमान आसतलो. मोगाळ भयणी भावांनो, चोत्राय दवरची. फाल्यां पोरवां आनी डिसेंबराचे 26 आनी 27 फक्त व्हीलचेर आनी बगीका फेसिलिटी हो कावंटर जो आसा तो बंद आसतलो, पूण आमचो उमो आमी चालूच दवरतलो. डिसेंबराचे 27 उमाव घेवंक वचपाची गेट सांजे 5 वरांचेर बंद जातली. डिसेंबराचे 24 रातचे 11:30 वरांचेर मागणें सुरू करून 12 वरांचेर नातालांचे दोबाजीक मीस आमी समोर उमतले. आमचे आर्चबिशप भोवश्रेश्ठ फिलीप नेरी कार्दियाल फेर्रो मिसाचे मुखेल येजमान आसतले. 25 नातालांचे दिसा सकाळी मिसांचो वेळ ह्या दिसांनी आमची मिसां जाता तेच परी आसतलो. 25 दोनपारां 12:15 हिंदी भाशेन मीस आसतलें. ऑन 25 डिसेंबर देर वील बी मास इन हिंदी एट 12:15 PM. चोत्राय दवरची. फाल्यांच्या दिसा सांजे आदेसाक तशेंच डिसेंबराचे 25 क्रिसमसा दिसा आख्खो दीस कुमसारां आसची ना. डिसेंबराचे 26 तावन कुमसारां परत सुरू जातलीं. सकाळी 6:30 ते दोनपार 12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत. डिसेंबराचे 27 कुमसारां 5:30 वरांचेर बंद जातलीं. शेवटाच्या आशिर्वादाक सगलीं आमी उबी रावया. सुर्वेस्पूर तुमची सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. सूर पदवीदार देवबाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात सगळे दुबाव पयसावून कुशाल जिवंक क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भाग्योन फ्रांसीस शावेराक मागणें सगळे बरोबर. भाग्योन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुझे काळी सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव सोडून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवास जावं आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोदी मागता. तुज्या कास्की गोरजो ह्या वेळार बापाक तूं उबार. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शांती पावय म्हूण मागता.
आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवे बापाक वाकांटाव आमेन. San Francisco Xaviera, Bora Cura, Radhi Samja.